about it, expressing joy on it. So, how do you see this? बीजेपीच्या सरकारान ते कशें फुटयतात तें कळना. तांकां दिसता बहुजन समाजात ते अजूनही फुटोवपाक शकता म्हणून. तांकां 12 वर्सां लागली 2 लायनीचें नोटिफिकेशन काडपाक. सो हेचेर तुका कळटा की बीजेपी कितली सिरियस आसा एसटी रिजर्वेशनाचे इश्यू. आनी लास्ट 2024 याद जाता जाल्यार पळय तुमी सुद्दां खाले आसतले पेडे. पार्लमेंटान यें जातकच तांणी पेडे वाटले जाले म्हणून. 2 वर्सां कांयच ना. आता 2 वर्सांत सगळ्यांत बोवाळ मारतकर आनी आमी ताका चॅलेंज केली आनी अजूनही त्या चॅलेंजीक आय एम स्टँड सेम म्हगे स्टँड की करून दाखया म्हणून. आनी अजूनही खात्री आसा म्हाका हेंचेर दुबाव आसा. 2 वर्सां हांगा लागतात जेन्ना उठा आंदोलन स्टार्ट करता उठा गांवांनी वचून मिटींग करता तेजे नंतर हे जागे जातात आनी आयज ते नोटिफिकेशन काडटा. आता दुबाव आसा. हे नोटिफिकेशन जे काडलां तेजे इम्प्लिमेंटेशन 2027 जातले काय 32 जातले हे पळोवचें पडटा. बीजेपीचे थोडे एसटी कम्युनिटीचे लिडर्स आसा, मिनिस्टर्स आसा, एमएलएज आसा थंय. सो तांकां दिसता की ते लोकां मदीं वयतले सांगतले तेंच्या कम्युनिटीचे आनी दे वील गेट कन्विन्स. हाऊ डू यू सी दिस? बीजेपी इज एंटी बहुजन समाज. बीजेपी आसा हे आदिवासीच्या अगेन्स्ट. तेंगे 3200 कोटी खंय गेले? 3200 कोटी जे आदिवासी जे आसात जाका आमी एसटी म्हणटात त्यांचे दिया बरे पैसे. तेंकां कित्याक दिनात? सो आमी तेय डिमांड केला 3200 कोटी तांकां दिवचे म्हणून. सो त्या खातीर तेंचो हेतूच आसा बहुजन समाजाक एम्पावर करप ना आनी होच हेतू घेवन ते एम्पावर करना आनी आदिवासीक आदिवासी म्हणना ते वनवासी म्हणटात. अजूनही आदिवासी केन्ना म्हणटले? हो दुबाव आसा की हे बहुजनाच्या विरोधी. आणि एक कन्फ्युजन आता सीएमान म्हणला की पॉप्युलेशन कितले आसा तेजे व्हेरिफिकेशन करून मागीर मुखार हे करतलो. सो हे आफ्टर इलेक्शन जावं शकता व्हेरीफाय. हांव सांगता बीजेपीचेर विश्वास दवरपाचो ना. ते कशें कन्फ्युजन करून तेंगे दाखोवपाची एक आसता आनी करपाची एक्चुअली एक आसा. ते आतां तांकां अजूनही मागेली ती चॅलेंज हांवें केल्ली ती अजूनही चॅलेंज मागेली. आय स्टील स्टँड बाय दॅट चॅलेंज टू बीजेपी. थँक्यू.